साधारण आमकां करमल घाट म्हणलो की करमल घाट तो गुळेंतलो मदलो जो हें आसा पॅच आसा. म्हाका सादारणशें अशें दिसतालें की पावस आयलो रे आयलो, केन्ना कितें जातलें आकाश शास्त्रज्ञ नासले ते पयलीं तें ऑल द शिल्प आसा न्ही ती निश्चितपणे एक्सिडेंट हो थरलो आसतालोच. आणि नंतर तो मदलो शेतांतलो रस्तो आसा तोय ती नेरो आसतालो. त्यामुळे बरेचशे जे ट्रक आसताले बाकी व्हडली गाडी आसता तांकां तांकां अंदाजूच मेळनाशिल्लो. आणि सादारणशे त्या एकंदर जून जुलैच्या म्हयन्याक आसा न्ही सातत्यान 3-4 एक्सिडेंट जातलेच जातले. आणि त्याच वेळाचेर म्हाका दिसता 2 भयानक एक्सिडेंट त्या वेळाचेर जाले. आणि त्यामुळे करमल घाट हो मरणकट्टा अशा तरेची म्हणजे वर्तमानपत्र म्हणा किंवा बाकी हातूंतल्यान जे आसा न्ही ताचो उल्लेख जावपाक लागलो. आणि त्यानंतर पयलीं आमी एक डिसिजन घेतलें की तात्पुरतो आमकां ह्या संदर्भाचेर एक कितें करपाक जाय की कारण हायवे जातलो ही बाकी सगळी प्रोसेस जातली 2 वर्सां 3 वर्सां वचूंक शकता. आणि त्यामुळे मदले तें हॉल जे आसले करमल घाटा आसा ताची दुरुस्ती तात्काळ जावची हो निर्णय त्या वेळाचेर आमचे अधिकारी आनी आमी सगळ्यांनी घेतलो. आमचे एकंदर जो करमल घाट आनी ह्या सगळ्या जी दिसता आणि त्याच वेळाचेर एक मतप्रवाह आशिल्लो म्हणजे विशय चलतालो हायवे संदर्भाचो बरेच वर्स चलताली. तर 2 मतप्रवाह आशिल्ले. एक मतप्रवाह आशिल्लो पूर्णपणे बोगद्यांतल्यान तो रस्तो वचचो अशा प्रकारचो म्हणजे करमल घाट हो आसा न्ही पूर्ण बोगद्यान वचचो पडचो. आणि एक मतप्रवाह आशिल्लो जे आमचे टॅक्निकल विंग्स जे आसा ताचें म्हणणें आशिल्लें की तो वेल्यान वचचो म्हणजे. आणि ह्या टॅक्निकल विंग्सान म्हणजे 2 मतप्रवाह आशिल्ले म्हणजे पब्लिकेचे मतप्रवाह आशिल्ले म्हणजे काय जाणांक दिसतालें की झाडां बिडां ती आमकां ती फुटची पडटा त्यामुळे पर्यावरणवादी ह्या सगळ्या लोकांनी तांकां दिसतालें की ताका बोगद्यान वचचें. आनी म्हाका सादारणशें म्हाका दिसता हो प्रस्ताव जो आसा न्ही की रस्तो करप हो प्रस्ताव आसा न्ही तात्काळ त्या वेळाचेर मान्यता म्हणजे नितीन गडकरींनी दिलो. आणि ताका दुजोरो आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां दिलो म्हणजे त्यामुळे आमकां फास्ट निर्णय त्या वेळाचेर घेणें शक्य जालें. अनुभव आमकां सगळ्यांक घेवपाक मेळटलो. आणि त्यामुळे हांव आज काणकोणकार खूब मोठ्या संख्येन आयले म्हणजे एक उत्कंठ आशिल्ली सगळ्यांक की ह्या सगळ्या म्हणजे कसो आसतलो कितें आसतलो. आणि प्रत्यक्षात ताजो अनुभव आमी सगळ्यांनी म्हणजे कशा तरेन असो रस्तो आसतलो ताजो अनुभव आमी आतां घेवया. आणि तातूंतल्यान बऱ्याच वेळाचेर आमी म्हणजे स्मॉल जे लोक आशिल्ले म्हणजे बारीकशे जागा आणि ते सगळे म्हणजे उलोवप जे आसा न्ही म्हाका दिसता सादें 2-3 वर्सां सातत्यान जे आसा न्ही कोणाक नुकसान जावचें न्ही कोणाक हें जावचें न्ही अशा प्रकारचे बारीक सगळ्यो गजाली लक्षांत धरून केल्ले आसा. टोटल कॉस्ट हेजो 952 प्रोजेक्टाचो 950 तातूंत सगळे लँड एक्विजिशन आयले तातूंत मागीर सिवील वर्क्स आयले मागीर ताका ते 15 वर्सां मेंटेन करपाक जाय तेणी रोडाक पळय तेजे ते एन्युटी ताका दितले पळय न्हू सगळें इन्क्लुडींग ओके. वॉशरूम्स हे टॉयलेट कितले आसतले? 19 आमी हे प्रोवायड केले बोथ सायड्स 19 टोटल नंबर इज 19 टोटल 8 ओके. आणि बस स्टॉप कितले आसतले? बस शेल्टर करता आमी 19 ह्या रुटार बस शेल्टरान तातूंत सगळे प्रोविजन आसा. टॉयलेट मागीर तांकां बसपाक मागीर आनी एक हातून टी स्टॉल आसतले. अंडरपास कितले म्हणलेले तुमी? अंडरपास भितरले अंडरपास आसा पळय 2 LUP 3 LUP आसा तातूंत म्हणजे लायट व्हेहिकल अंडरपास 2 व्हेहिकल अंडरपास आसा आणि एक एनिमल ओवरपास आसा आणि एक एनिमल अंडरपास आसा. ओके. कंप्लिशन पिरियड अप्रॉक्सिमेट काय कंप्लिशन पिरियड तेजो स्टार्ट जाता तसो आमी ताका अपॉइंटमेंट डेट दितलो पळय न्हू त्या दिसा पासून ताका 2-2.5 वर्सां कंप्लिशन पिरियड व्हॅली सायड आसा पळय हां मॅक्झिमम टन आसता कट जातले म्हणटा तुमी? सगळे टर्न कट जातले स्मूथ जातले. करमल घाटाचो रोड आसा पळय तो ऑक्युपाय करपाक मेळपाना मागीर लोकांक यूज करपाक मेळ
थोडो हितू भितर मर्ज जातलो जेन्ना एक मनीस काणकोणच्यान मडगांव प्रवास करतालो किंवा मडगांवच्यान काणकोण प्रवास करतालो तेन्ना करमल घाट म्हणून एक घाट लागतालो आनी एवटेच्यान तेवटे वचपा ह्या दिसांनी कोण कोणाक टायम सांगपाक शकना आसलो कितले वेळ लागता म्हणून कित्याक मोठी जर तर ट्रक येयलो फाटल्यान सगळे वाहतूक जी कोंडी जाताली सगळे काणकोणच्या लोकांचे तशें ह्या रस्त्याचेर जे करमल घाटा वयल्यान यो वच करपी लोकांची मागणी आशिल्ली की केन्ना तरी एक करमल घाटाच्या वळणांतल्यान मुक्ती मेळची एक हायवे जावचो म्हणून हे हायवे जो सँक्शन जाल्यार जवळ जवळ 1 वर्स जावन गेलें पूण आजून हेजी कांय चावल नाशिल्ली हायवे जावपाची आज हायवे डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी काणकोणच्या रवींद्र भवनाक सगळे काणकोणकारांक एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिलें आनी अशें सांगलें की हो रोड जो आसा रोडाचें काम प्रत्यक्ष आतां स्टार्ट जाता ऑक्टोबराक हे रोडाचें ड्युरेशन जें आसा तें 2.5 वर्सां भितर हो कंप्लीट जावपाक जाय आनी हेजो कॉस्ट आसा तो 9.5 कोटी आसा तेणी डिटेल डेमॉन्स्ट्रेशन दिलें आनी लोकां कडेन कितें विनवण्यो आसा जाल्यार विनवण्यो एक्सेप्ट केल्यो हितून भितर तेणी सांगलां की 19 जे आसा ते बस स्टॉप आसा इन्क्लुडींग वॉशरुम्स आनी हेर ज्यो फॅसिलिटी आशिल्ल्यो त्यो लोकांक एक्सप्लेन केल्ले आसा